आयज जावन आसा आमच्या भावाचो बर्थडे जोवेल फर्नांडीस आणि हो व्यू पळयात गाईज. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कसे आसात तुम्ही? देवाच्या कृपेन तुम्ही सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आयज आमी करपाची आसा आउटडोर कुकिंग. सो गायज आयज आमी घेवन येयल्लेली आसा कितें तरी स्पेशल डिश. तुम्ही पळयत रावात कसली डिश ती, तुमकां सारखी रूच येतली पण. गायज कांदो बरो बारीक कट करून घेवपाक जाय. ओके, सो हांगासर आहा कांदो, लसूण, मिरची सारखे मो. आणि ह्यो पळयात गायज अमुलाचो बटर घेतला हांवें. हय आवय बटर. आया रे स्मेल, आया रे बटर का. आया स्मेल, आया रे. चाइनीज तेरी को यूके लंदन से लड़की ढूंढ रही है मरे. सो गायज येतो राव घालता जिंजर गार्लिक आणि ऑनियन. जिंजर गार्लिक म्हटल्यार म्हाका लुडोचे उडास येयले ताणी कुकिंग केल्लेली ती. कितें म्हणटा हाक तूं? आवय रूच येयली सॅक्सी कुकिंग करता न्हू तो. बेस्ट. आयज कितें अलगूच चल्ला. लेट्स सी. सो गायज बरें स्टर करून घेवचे. ओके, सो गायज आमी हे आता कुकिंग करता. तुमकां सेटअप दाखयता पळय. आमी आउटडोर कुकिंग आणि सेटअप पळय, जुगाड पळय, एकलो धरून रावला पळय. सो टमाट गायज जाता तितले बारीक करून घेवपाक जाय. सो गायज आता हांव घालता पळय कट केल्लेले बारीक टमॅटो. टमाट कित्याक जाय गो हितून? ना टमाट जाय तर भितर नाल्यार बरें जावचें ना. ना हा ना. एका पळय धरून रावला कित्याक वारो येता म्हणून न्हू का. सो गायज आता हांव हितूर घालता इल्लेशें मीठ चवी पुरती. सो गायज आता हितूर बरी कॅप्सिकम घालता. पळयात तेज्यो बियो बऱ्यो काडून घेवपाक जाय. सो गायज हेतूर आता हांव घालता पळय कट केल्लेली कॅप्सिकम. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आता केल्लो आसा कॅरट कटिंग सारको न्हू का. कॅरट कित्याक इम्पॉर्टंट हितून? सगळ्यो भाजयो गावता त्यो घालपाच्यो, अश्यो ना की सगळे इम्पॉर्टंट हा. सो गायज आता हांव हितूर घालता बरो रेड चिली पावडर. एव्हरेस्टाचो घेतलेलो हा, तिखा लाल. सो गायज आता हांव हितूर घालता पाव भाजी मसाला सुहानाचो. हाक सुहानाचो पाव भाजी मसाला बरो लागता न्हू. हांव न्हू गायज खरें सांगूंक सुहानाचो पाव भाजी मसालो परत चना मसालो सगळे सुहानाचेच यूज करता. Best सुहाना असता. तुझे फ्रेंड. आणि इवन बिर्याणी सुहाना तुझे friend. बेस्ट असता. सुहाना तुझे फ्रेंड. सुहाना माझे फ्रेंड न्हू, तुझे शोना आसले मरे सुहाना म्हणून. सुहाना 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 हाय मरे. सो गायज आता हांव हितूर घालता थोडेशे उदक इल्लेशे, मातशी व्हेजिटेबल्स बरी शिजोवंक जाय म्हणून. सो गायज हे पळयात, ही आता आमची बरी रेडी जाल्लेली आसा ग्रेव्ही. ही कितें जाणा पाव भाजीची जी भाजी असता पळयात ती आता रेडी जाल्लेली आसा. बटर घातलो पळय. सो गायज हेतूर बरो हांवें बटर घातलेलो आसा. आता हेतूर घालता थोडीशी ग्रेव्ही. बटर घातले का मागीर फुडें कितें दाखयता. कितें म्हणटा आसतलो का आसचो ना. आता पळयात. ओ वाह, चिकन धुलके मक्खन मुगो न्हू हा.
तो चिकन झुलके मक्खन डायलॉग हेणी प्रिव्हेंट केल्लो आसा विकासिया. त्याच्या वांगडा सायडीक कुल्लत रायडर व 7 रोटीचो पावर हा मरा धनंजय धडकन तो. ए हा वयस काय बरो दिसता पळय पळोवपाक वय. फिलिंग यमी यमी. हा कितें म्हणटा फिलिंग यमी यमी. हय हय. सो गायस आता हांव भितर घालता चीज. शुअर मगो हय का दादा. शुअर. बऱ्या यम्मी यम्मी यम्मी. ओके आता जाल्लेलो आसा रेडी. सारको फुल फॅन फायनल. हय. वॉत कितले पडला ते पळया तुम्ही कळट आसतले तुमकां. सो गायस हेतूर आता घालता शो. वाव पळोवपाकूय बरें दिसता आनी टेस्टाक यम्मी आसतले डेफिनेटली. अंकितान केला बाबा. वाव आणि हो व्यू पळयात गायज. हो व्यू पळयात गायज. ओ हो हो वाव. सो गायज तुम्ही आता पळोवं शकता हांव आता ट्राय करता. डिलिशियस. सो गायज तुम्ही ट्राय करचे. आयज आमी हे जे कितें केला ऑल थँक्स टू ब्रदर जोवेल फर्नांडीस. हॅपी बर्थडे. आयज यू नो म्हाज्या भावाचो बर्थडे आसा आनी ही इज बिलोंग टू अ गूड फॅमिली. आनी आमचे डीजे लिंचूचो भाव तो कजन. ओके. आनी सत्य म्हाजे जो कॅमेरा म्हाजो कोणी धरला पळय आतां तेजे मामीन पळय म्हाका पराठा केल्लो आसा दाखय रे. हो पराठा तिणी केला आणि हे त्यांचे गावाच्या स्टायलीन तेंच्यांनी आलू की सब्जी येणार आहे हे आणि मटर बिटर घालून एक सब्जी केला आणि म्हाका पराठा केला पळय. सो आता विकास खाता पळय आमचो. वाव विकास खाता ते पळोवपाक म्हाका विकास खाता ते पळोवपाक खूब लायक. व्हेरी नायस ना रे विकास. बरो हा न्हू टेस्ट. हॅपी बर्थडे ब्रो. हॅपी बर्थडे ब्रो. सो ब्रो आयज तुजो जावन हा बर्थडे आनी आमचे भुरगे पळय काय बरे हांगा डिशीज करून खातात फूल पावर सारके ना रे. हा केक हाडया मरे केक हाडया मरे कट करपाक. मस्त आहे. बरो हा टेस्ट बरो हा. होय. खावच्या पयलीं ताका टेस्ट गावलो. हो अलग इंसान. वाह. खावच्या पयलींच आहा खंय. अच्छा लगा रे. हो आमचो चायनीज हा व्हेरी फेमस सेलिब्रिटी आमचो. हेका भायरसून UK सून बीन चेडवां फोन मारतात आमच्या मोबायलाचेर सेटिंग करून दी म्हणटात चायनिसा वांगडा. चायनिसाक आनी कोण लायक करता जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा नाल्यार मेसेज करची म्हाका. आहा. वाव. यम्मी. अम्मी किसकी अम्मी. अरे ह्यो पळय कोण खाते चीज पळय. हा वय सेनी पळय कितें केला ते चीज बीज घालून. हो पळय संडा पाव संडा पाव मजा आलो. बेस्ट न्हू. सो गायज कितें म्हणूंक सोदता जाणा तुमकां आयज जावन आसा आमच्या भावाचो बर्थडे जोवेल फर्नांडीस. ओके डीजे लिंचूचो कजन ब्रदर. थँक्यू सो मच ब्रो फॉर लॉट्स ऑफ लव अँड सपोर्ट टू मस्तीकोर गोवन्स टीम. आणि आयज तुझ्या खातीर आमी बरी पार्टी केल्लेली आसा बट इन अ इनोवेटीव वे. ओके. आणि आमचो जो भाव आसा जोवेल फर्नांडीस तेजो आयज 21 तारीख जानेवारी. सो तेजो बर्थडे आसा आणि तेणी बर्थडे खूब साऱ्या भुरग्यांक जेवण दिल्लेलें आसा. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू.
आसा प्लस तेणी ओल्ड एज होमान ग्रॉसरीज दिल्लेली आसा, खूब कितें कितें दिल्लेलें आसा. सो गायज आमी तुमकां सांगू शकना पळय तितलें दिल्लेलें आसा. थँक्यू वन्स अगेन गायज. आनी आमच्या आयज बेलमुंड्या फाटल्यान खाता पियाता आयज ऑल बिकॉज ऑफ जोएल फर्नांडीस. थँक्यू सो मच माय ब्रो, लॉट्स ऑफ लव. आणि सगळे जाण मेळून म्हणा हॅपी बर्थडे, फुल पॉवर उजो. सो ब्रो पळोवंक शकता तुज्या बर्थडेची केक, काय बरो फ्लावर हा पळय तेजेर, वेल्वेट, रेड वेल्वेट. Happy birthday, brother. काढ मरे बेगीन कातर मरे, कितें रे शी कडकडटा मरे हात तुझे. हॅपी बर्थडे जोए ब्रो, गॉड ब्लेस यू, बरो करून राव. थँक्यू सो मच फॉर यम्मी केक. केक कट रहा है, सब में बढ़ रहा है. सो गाईज पळोवंक शकता तुम्ही काय बरी यम्मी केक आसा. आतां आमी सगळे मेळून खातले फूल पावर सारखे. सगळे रुचीन पळयता पळयात, सगळे रुचीन पळयता पळया. आहा मरे खावया मरे, का नाका रे तुमकां? म्हाका दिसता तुमकां नाका दिसता, तुमकां नाका दिसता. जाय मग हा, तुका नाका दिसता गो. जाय तर काय दीदी अरे बाबा माझ्या, खा मरे खा मरे. शे. हे बघ कसले चिकन करता पळय, ते मटन करता पळय. मजा येयली. आणि ही ती सायकल हांवें केल्या ती चकचकीत. सो गायज तुम्ही पयला आसतले आयज आमी एक तुमकां अलग डीश घेवन येयलेली. ओके, आणि जो कितें करचो आसलो इट इज गिवन बाय माय ब्रदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तेका म्हणूंक सोदता हॅपी बर्थडे ब्रो, मे गॉड ब्लेस यू. देवान तुका बरी भलायकी विथ गूड हेल्थ एंड गूड सक्सेस दिला पुरो इन फ्युचरान. आनी इवन तुज्या ल्हान भुरग्यांक, बायलेक एन एंटायर फॅमिली. सो गायज बरें दिसलें आयज ल्हान भुरग्यां वांगडा आमी बर्थडे सेलिब्रेट केलो. ओके, आनी ह्या ज्या भुरग्याचें नांव हांव घेता त्या भुरग्यान कितें म्हणटा ते खूब भुरग्यांक जेवण दिल्लेलें आसा. तुमी पळयता आसतले, हांवें फोटोज घातल्या तुमकां. आनी ओल्ड एज होमान ग्रॉसरीज दिल्लेले आसा, पॅम्पर्स दिल्लेले आसा, आनी खूब कितें कितें दिल्लेलें आसा. सो सेफ्टी रिजन, प्रायवसी खातीर आमी ओल्ड एज होमांनी विडियोज काडूं शकना. सो सॉरी, बट या गायज थँक्यू सो मच फॉर लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट. तुमी आमकां इतली बिलीव करता, ट्रस्ट करता, आनी तुमचे ल्हान ल्हान फॅमिली मेंबरांचे बर्थडे आमच्या वांगडा सेलिब्रेट करता. सो इट्स रियली म्हाका खूब बरें दिसता. थँक्यू वन्स अगेन गायज, थँक्यू वन्स अगेन. आनी तुज्या ह्या बर्थडे दिसा तुजो दीस बरो गेल्या पुरो, आनी देवान तुका सगळें दिल्या पुरो. आनी कितेंय तुजे प्रॉब्लमां आसा ती देवान तुजे कडल्यान पयस केल्या पुरो अशें देवा कडेन मागता. असोच राव, बऱ्या लोकांक हेल्प कर, गरिबांक हेल्प कर. बी गूड विथ युअर फॅमिली अँड ऑलवेज बी ब्लेस्ड. ओके, आनी आयचो ब्लॉग आमचो तुमकां आवडला जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्रायब. आनी तुमी बीन तुमचो बर्थडे आमच्या वांगडा सेलिब्रेट करता जाल्यार आय हॅव गिवन माय ईमेल ID or we have a personal Instagram ID Avinesh Big Boy Toys or Mastikor Govans. You can contact me. आणि बाय बाय, चॅनलाक सबस्क्राईब करा. टाटा, गुड नाईट आणि बाय बाय, फुल पॉवर.